गोंयांत 11 डिसेंबराक काँग्रेसीचो जागतीक आयुर्वेद परिशद जातलो आनी ह्या परिशदेक भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर रावतले। तशेंच ह्या वेळार मोपा विमानतळाचे आयुष हॉस्पिटलाचे नव्या जुवारी पुलाचे उक्तावण जावपाची शक्यताय आसा, अशी माहिती केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकान दिली। वास्कोच्या हेडलँड सड्यावयल्या दीप विहार स्कुलांत नियुक्तीपत्राचे वांटप केले उपरांत तो उलयतालो। जे वर्ल्ड आयुर्वेदिक काँग्रेस हे 2 वर्सांनी एकदां आमी देशांत मनयता। त्यामुळे फुडलो जो कार्यक्रम आसतलो हो वर्ल्ड आयुर्वेदिक काँग्रेस हो गोंयांत जातलो आनी अशे तरेचे कार्यक्रम त्याच बरोबर अन्य आनी 2 कार्यक्रम आनी प्रायम मिनिस्टर गोंयांत येतलो। त्याची अजून डेट तशी फायनल जावना, टेंटेटिव्ह डेट तांणी म्हटल्या। एक म्हणजे मोपा एअरपोर्टाचें इनागुरेशन, जशें एक ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जे आमी हांगा मोपा थंयच तेकून सकयल हाडला ते कंप्लीट जाल्ल्या। जवळ 2 कॉलेजीस तातूंत ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज, त्याचबरोबर 150 बेडाचें हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर, OPD अशे तरेचे सगळे तरेचे गोश्टी ते उपलब्ध केल्ल्या। ताजें इनागुरेशन जातलें आनी गरज पडली जाल्यार कदाचित ते अजून फायनल जावना की जुवारी ब्रिजाचो 1 वे जो कंप्लीट जाला ताजें कदाचित इनागुरेशन जातलें आनी तातूंतल्यान ते वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेसी तातूंत सम्मिलीत जातलें अशे तरेचो अंदाज।